राज्यांत अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना। अपघाता फाटल्यान जायतीं कारणां आसात। हातूंतलें एक कारण म्हळ्यार रस्त्यार हेडपी गोरवां। पेडण्यां कासरवण्णे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणांत हेडपी गोरवां बसता। हाका लागून अपघात वाडल्यात। हे विशीं संबंदीत प्रशासनान कारवाय करची अशी मागणी पंचवांगडी वृषाली नायक हांणी केल्या। आता आम्ही जेन्ना कासारवण्याच्यान हे सायडीन येवपाक गेली, पेडण्यां वचपाक गेली, तेन्ना आमच्या फुड्याकूच एक्सिडंट जाला। गायीचेर एका भुरग्यान कुटुंबाच्या भुरग्याची गाडी लागली आणि फाटल्यान बसलेले चेडूं ते पडले आणि ते मातशे इंजूर झाले आणि तेका कोणीच थंयच्यान उखलूंक ना। जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें अशें जालें म्हणून। तेन्ना आमी आमचे प्रायवेट गाडयेन तेका पुर्वा हॉस्पिटलान व्हरोन शिफ्ट केल्या। आणि आता ही अशी गोरवां अशी जर रस्त्यार बसले आणि जर गाडी येवन जर गाडये मारले, कितें जालें, खंयचे भुरग्याक कितें इन्सिडंट जालो तर तेका जबाबदार कोण? आमी पंचायतीन हे करीत आसता की अशी पनिशमेंट मेळोंक जाय, खंयचे तेंका फायन पडोंक जाय, पूण तेचेर पळोवंक गेल्यार अशी एक्शन अशी जावकूच ना अजून। आमचे कासारवण्णे पंचायतीन जावंक ना आनी खंयच्या आमच्या हिसारीन जावकूच ना। तेका म्हाका अशी पर्सनली दिसता की हेचेर गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, जेणे करून आमकां आतां वाटेक येताना अशे कोणी इंजूर जाल्ले पळयले भुरगे चेडवां मनशां, कोण तिथे हातपाय लागले मोडले कितें जालें जाल्यार खूब वायट दिसता न्हू। फाल्यां सकाळीं तेंची लग्न जावंक जाय, रातची कोणाची नायटीसून येता ती झमेत आसूंक शकता आणि अशी जर गाडी मारली ते कितें जालें जाल्यार तेका कोण जबाबदार? आता ही अशी गोरवां आता हे आहा ती नागजर वजरी जंक्शनाचेर नानाशेठ सभागृह आहा थंयच आहा हे। आणि तेच्या पयलीं आमकां स्टार्टींग आमी नागजरी येता आसतना थंय मेळ्ळें आमकां तशें, आणि तशेंच आमच्या कासारवण्ण्याक थंय आमकां तशेंच ते गायीन मेळ्ळें। आता एक व्हडलो प्रश्न जाल्लो आहा की हेंची जबाबदारी कोण घेता? गव्हर्मेंट घेता? अशें दिसता की सरकारान हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाकूच